बागा दर्यादेगेर एका पर्यटक बायलेचो विनयभंग करपाच्या प्रकरणात कलंगूट पुलिशेन दुबावीस सुनील बाबू पवाराक मुंबयच्यान उखल्लो। 31 डिसेंबराची राती घडिल्ल्या प्रकरणात पर्यटन खात्यान कागाळ केल्ली। ही पर्यटक बायल कोण ती खंयची तें मात कळिल्लें ना। बागा दर्यादेगेर रातचे पार्टी वेळार एक दादलो तोंडात नोट धरून बायले कडेन वतना व्हिडिओत दिश्टी पडटा। ह्या व्हिडिओत तो तरणाटो बायले कडेन गैरवर्तन करतना दिसता। 2 जानेवारीक हो व्हिडिओ व्हायरल केल्लो। उपरांत ह्या व्हिडिओची गंभीर दखल घेवन पर्यटन खात्यान पुलिशेंत कागाळ केल्ली। जो व्हायरल व्हिडिओ जाल्लो तेन्ना वी वर व्हेरी क्लियर असले ट्युरिस्ट अनरुली बिहेवियर आमकां नाका हू आर ट्रायंग टू आउटरेज अ मॉडेस्टी ऑफ अ विमन। आमी पर्यटन फुडें व्हरता आसतना वी हॅव टू हॅव रिस्पॉन्सिबल ट्युरिस्ट आनी ताजे खातीर बेस्ड ऑन अ व्हायरल व्हिडिओ वी पुट अ कंप्लेन। आय शूड कमेंड and compliment and congratulate the PI of Kalangut, Paresh Naik and his entire team. I think whatever action, whichever stringent as per law is required, should be taken on this to create one example की गोंय सरकार ह्या लायटली घेवचें ना असले इश्यू इन्सिडंट जावंक जायना फुडें पूण ह्या इन्सिडंटांतल्यान एक एग्जाम्पल तयार करपाक जाय। बट आय थिंक द पुलीस हॅव डन अ गुड जॉब बेस्ड ऑन द कंप्लेन रेज्ड बाय the Department of Tourism. I was personally monitoring it. आम्ही सांगलेले डायरेक्टर ट्युरिजमाक आनी आमी आमच्या PIकूय सांगलेले की तेजेर सक्त कारवाई जावपाची गरज आहा आनी एक मॅसेज धाडपाची भायर गरज आहा। तेका अरेस्टूय केलो, तेका हाडला हिंगा अरेस्ट करून हाडला आनी तेका जे तेणें मॅसेज जी पावोवपाक जाय तेणें सोशल मिडियाचे कडसून तो मॅसेजूय पावयतलो की अशें करप ना म्हणून आपणें केलां आनी आपण अशें करचो ना आनी करीत जाल्यार तेका कितें मेवतले पुलीस स्टेशनाचेर तें तो म्हाका दिसता तेजेर मॅसेजीन घालतलो हाव टू गो अबाउट ऑर हाव टू सीट इन द शॅक ऑर ऑन द बीच एंड बिहेव युअर सेल्फ हें आमचे थोडे ट्युरिस्टांक पयस शिकोवपाची गरज आसा। प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकर।